भंडारी समाजाची सध्याक 12% सुमार लोकसंख्या आसा. येता त्या विधानसभेक 26 ते 30 मतदारसंघांनी टार्गेट करतले. भंडारी समाजाचे चडांत चड आमदार वेचून हाडपाक यत्न करतले म्हणून समाजाचो अध्यक्ष उपेंद्र गांवकार उलयलो. 40 जे मतदारसंघ त्याच्यापैकी आम्ही 26 ते 30 मतदारसंघ आम्ही आयडेंटिफाय केल्ले आसा आणि त्या तरेन आमचो हे प्रयत्न चालू आसा. सेन्सस बी म्हणटा पळय न्हू, हे आमची पयलो स्टेप्स. म्हणजे आमचे लोक खंय खंय कितले आहा ते आमकां कळपाक आमी अशें अवेर म्हणटा न्हू, आमी 5 लाख आहा 6 लाख आहा. ही सेन्सस केल्या, ही सेन्सस आमी करता न्हू, कोण तरी एजन्सी करना, आमचेच लोक करतले. आतां म्हाज्या गांवांत कितले आहा तें म्हाका खबर आहा. पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसा. ह्या 2 मतदारसंघांत आतां 20-30 लोकांची आमी कमिटी काडलेली आसा आणि तांकां आमी आतां सांगलेलें आहा की तुमी फाल्यांच्यान सर्वे चालू करा म्हणून. सगळ्यांक फॉर्मां बी दिल्लीं आसा आणि जे कितें विशय आहा OBC रिलेटेड जे कितें त्रास जाता पेडणेकार आमच्या नेती बांधवांक, त्या संदर्भात आमी सरकार दरबारी प्रयत्न करून तो सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न. कितें जालें 2011 जेन्ना सेन्सस केल्ले ते सेन्सस बरोबर नासले, खंयच्या तरी एजन्सीक दिल्ले, सरकारान करूंक ना. पूण आमी कितें विचार केलो की आमचो सेन्सस आमीच कित्याक करचो न्हू. आमी जेन्ना सेन्सस करपाक सुरवात जेन्ना हे केलें आमी की इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना आमी केलें त्याच दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान सेन्सस करपाची घोशणा केली. आमी तेंचें अभिनंदन करता, पंतप्रधानाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. पूण तेंच्यांनी करूं न्ही, पूण आमी क्रॉस चॅक करपाक लागून आमी ही सेन्सस सुरू केल्ली आहा आणि ही स्टॉप जावपाची ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी.